प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय कुटुंबीक जिविताचेर लक्ष घालून जेजूच्या पावलांनी बाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन कुटुंबांत संबंदा उदेशी मिसाव जियोंक आमकां जण एकल्याक उस्कायता आनी आपोवणें दिता. अशें म्हणलोलें जायते फावटी आमी आयकलां. कुटुंब जावन आसा सुवात जंयसर जिवीत उपजता आनी मोग केन्नाच सोंपना. आनी आयच्या विशयाक कुटुंबीक संबंदीक जिवीत आमी जियेतोल्या आमचें कुटुंबीक जिवीत अखंड जातलो जाल्यार होच मोग आमच्या कुटुंबीक जिविताची बुनयाद जावंक गरज. जितलो क्रिस्ती मोग आमच्या कुटुंबांत वसता तितले कुटुंबीक संबंदीक जिवीत अखंड आमी करूंक पावता. आनी अशेंय म्हणलोलें आमी आयकलां, घर न्हय बगर घोराबो हो कुटुंबान. दुबावा विरेत आमकां घर गरजेचें, पूण त्याहून आमकां घोराबो कुटुंब अदीक गरजेचो, अदीक म्हत्वाचो. आनी त्या पासून आमी आमचें आख्खें जिवीत घर बांदूंक खर्चिलें, पूण घोराबो हो कुटुंबीक संबंदीक जिवीत सांबाळूंक आमी विसरले जाल्यार खंय तरी आमी सांडटल्या. आनी त्या पासून घर आमी नेटयता तेच परी आमचो घोराबो नेटोवंक, घर आमी सांबाळटा तेच भाशेन आमचो घोराबो कुटुंब सांबाळूंक आयज आमकां जण एकल्याक उलो. प्रितीच्यानो, घर आमकां 4 वण्टी मदें सांबाळटा, पूण घोराबो कुटुंब की आमकां सदांकाल मोगान सांबाळटा. घर आमकां न्हिदूंक सुवात दिता, पूण हो घोराब्यांत वसतलो संबंदीक जिवीत की आमकां बरी जेम व न्हीद हाडटा. घर आमकां जेवूंक सुवात दिता, पूण घोराबो कुटुंब आमकां रुचीचें जेवण जेवयता. आनी त्या पासून प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज अदीक आमचें लक्ष कुटुंबीक संबंदाचेर घालूंक आयज आमकां जण एकल्याक आपोवणें. कुटुंबीक संबंदीक जिवितांत आयज आडखळ्यो कसल्यो काय? पयली आडखळ जावन येता व्हडपण. जेन्ना व्हडपणाचो किडो आमच्यांत रिगता, हांव व्हडलो, म्हजें तुमी आयकूंक जाय, हांव फरमायता ते भाशेन तुमी चलोंक जाय, असलें धोरण घेवन आमी जियेलीं जाल्यार कुटुंबीक संबंदीक जिवीत इल्लें इल्लें उणें जायत वता. दुसरे सुवातेर संवसारी मन आशा. जेन्ना मनशाच्या जिवितांत आशेचो किडो रिगता तेन्ना मनीस मनशाक मोल करिना, बगर वस्तूंक गिरेस्तकायेक बाटा बेसांक मोल करता आनी अशे तरेन कुटुंबीक संबंदीक जिवितांत जियोंक विसरता. तिसरे सुवातेर संबंदीक जिविताचें वांकडें धोरण. आयज संवसारी मनान संबंदीक जिविताचें वांकडें धोरण भितर सरलां आनी मनीस संवसार दाखयता ती कुशालकाय सोदूंक भोंवता आनी आपल्या कुटुंबांत आपल्या वांगड्यां कडल्यान मेवता ती कुशालकाय अणभवूंक विसरता. चवथे सुवातेर म्हाका कित्याक पडला कल्चर ऑफ इनडिफरन्स आयज आमच्या कुटुंबांत भितर सरला. आयज आमी कुटुंबांत जेदाव करी, पूण आमच्या कुटुंबाचे वांगडी खंय आसात, कितें करतात, कितें भोगतात, कितें सोंसतात हें आमकां खबर ना. आनी त्याच पासून म्हज्याच कुटुंबाच्या वांगड्याचें म्हाका पडलोलें ना देखून हांव कुटुंबीक जिवितांत जायते फावटी सांडटा. आनी पांचवे सुवातेर जेन्ना भायलो तिसरो मनीस तुज्या कुटुंबांत भितर सरता आनी जावं दुबाव, जावं वायट, जावं घराणें घालून तुजो कुटुंब फोडूंक सोदता, तेन्ना कुटुंबीक संबंदीक जिवीत इल्लें इल्लें उणें जायत वता. आनी त्या पासून प्रितीच्यानो, कुटुंबीक संबंदीक जिवीत सांबाळूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां आदाराचें जाता. जेन्ना आमचो कुटुंब देवाच्या उतराचेर आमी बांदून हाडटल्या आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें संबंदीक कुटुंबीक जिवीत आमी सांबाळूंक वावुरतल्या, तेन्ना शाण्या मनशा भाशेन आमचो कुटुंब आमी सांबाळूंक पावतल्या. दुबावा विरेत आमच्या कुटुंबांत वयर सकला जातलें, कुटुंबांत आडखळ्यो उपरासतल्यो,
प्रस्न येतले, सदांच फुलांनी भरलेलो आमकां रस्तो मेळचो ना, काट्यांनी भरलेलो रस्तो आमकां चलूंक पडटलो. पूण जेन्ना देवाच्या उतराचेर पातयेवन, देवाचें उतर कुटुंबीक जिवितांत मूळ आमी करतले, बुनयाद आमी करतले, तेन्ना जरूर कुटुंबीक संबंदीक जिवीत आमी सांबाळूंक पावतले. आयज अनियाळ करतना आयज आमच्या जिविताक आमी कितें व्हरूया? कुटुंबीक संबंदीक जिवीत जियोंक आनी सांबाळूंक कुटुंब हें उतर घेवन ह्या उतराच्या एका एका अक्षरा उद्देशी आमी कितें करूं येता ताचेर थोडक्यान लक्ष घालुया. KUTTUMB के कुणायता खालतिकाय. भाग्योंत आगुस्तीन आमकां म्हणटा, आंज बोडवे जेन्ना व्हडपणाचो किडो तांच्यांत रिगलो ते सोकला पडले, जिवितांत सांडले. पूण जेन्ना मनीस खालतो जाता तेन्ना आंज बोडव्या भाशेन जावंक पावता. आयज आमच्या कुटुंबीक जिवितांत व्हडपण सोडून दिवन खालती आमी जातले तेन्ना आमी कुटुंबीक जिवितांतूच आंज बोडवे कशे जिवन आमचो कुटुंब सांबाळूंक आमी पावतले. दुसरें अक्षर जावन आसा यू, कुणायता उर्बा. कुटुंबीक संबंदीक जिवीत घोट उरतलें जाल्यार उर्बा कुटुंबाच्या वांगड्यांक दिवंक, एकामेकाक एनकारेज करूंक, जिवितांत वयर सकला जाता सांडटा तेन्ना उर्बेन भरून फुडें वचूंक तांकां आमचें फाट बळ दिवंक अदीक म्हत्वाचें. तिसरें अक्षर जावन आसा टी, कुणायता त्याग. त्यागा विरेत आमचो कुटुंब केन्नाच ओकोंड उरचो ना. आनी त्या पासत कुटुंबीक जिवितांत संबंद आमी ओकोंड सांबाळटले जाल्यार एकामेका पासत त्याग करप अदीक गरजेचो. फुडलें अक्षर परत टी, कुणायता तोखणाय. जेन्ना कुटुंबाच्या वांगड्याची आमी तोखणाय करता, कितेंय बरें केलां तेन्ना आमी तांकां शाबासकी दिता, तेन्ना एकामेका मदीं आसलेलो हो मोगाचो संबंद अदीक घट्ट जावंक पावता. फुडलें अक्षर यू, कुणायता उपकारी काळीज म्हण. दुबावा विरेत आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेका पासत जियेता, एकामेका पासत आमी जायतें कितें करता आनी त्या पासत एकामेकाच्या उपकारांत रावप, एकामेका सगळें उपकारी काळीज मन दाखोवप अदीक म्हत्वाचें. फुडलें अक्षर एम, कुणायता मागणें. जो कुटुंब सांगाती मागणें करता तो अखंड एकवटान उरता आनी कुटुंबीक संबंदीक जिवीत सदांकाळ तोखतलें जाल्यार बरोबर मागण्यांत वेळ सारप भोव म्हत्वाचें. आनी निमाणें अक्षर बी, कुणायता बोगसणें. चूक घडटली, गैरसमज येतलो, वयर सकला जातलें, पूण त्याच वेळार बोगसणें दिवप आनी बोगसणें घेवप जावंक जाय आमच्या जिविताची चाल. प्रितीच्या भयणी भावानो, कुटुंब हें उतर आमच्या आयज मनांत काळजांत आमी रिगोवया आनी ह्या एका एका अक्षरा उद्देशी आमचें कुटुंबीक जिवीत अदीक मजबूत करून कुटुंबीक संबंद सांबाळूंक आमकां कृपा घोटाय भाग्योंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया.